बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूचे कोश्टां मोरणां आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. आयज जावन आहा 27 तारीख नोव्हेंबराची 2020, 27 नोव्हेंबर. होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं म्हजीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकून सगळो लोक पवित्र जावंक पावूंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका आदार दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक फुडें धाडटा आनीक हेजे फुडें आयकतलो आनीक तोय फुडें धाडटलो, ताका तूं आदार दी आनीक तांचीं सगळीं कामां फुडें वचोन तूं करून घे आनीक ताका हुस्को दी सदांकाल ताणें जाता तितलें शेअर करूंक. आमेन. आमी काल चोयलोलें जॉन 1 आनीक 2 दीस जाले आमी चोयताय तें जॉन 1, कित्याक थिंगा सारकें गरजेची वस्त आहा. जो लोक जेजूक मानून घेवपाक त्रास कोत्ताय, जायते कातोलीक देखून जायते त्रास कोत्ताय, आयतारा मिसा वचनाय आनीक धोरोम सारको पाळनाय आनीक आपल्या जाय तेश कोन्न जियेताय, सगळे साक्रामेंतां रेस्पेद दिनाय, जाय तेश कोन्न साक्रामेंतां वांटो घेताय, ही चालती वस्त जावन गेल्या. हेका लागोन हें जॉन 1:1 सारकें गरजेचें, कित्याक थिंगा सारकें जेजूची सारकी गरज म्हणून आमकां सांगता. कित्याक जेजूचे विणे संवसारांत कांय घडोवन येयना. तुमी सोजमू नाकाय, तुमकां देव रचिता आनीक जेजू तुमी सायडीन दवरतलीं म्हणून ना. तेशें कोन्न न्ही तें जॉन 1:1 सारको आचाय. आनीक तुमकां कोण पळय केन्ना संवसारांत केन्ना लायफां कामाचेर हूंय तुमकां कोण चॅलेंज कोत्ता जेजूच्या वरवीं, जेजूक हेशें तेशें कितें म्हणून तेका तुमी चॅलेंज कोन्न एकूच वस्त दियाय तुमी एकूच जॉन 1:1 आच म्हणून सांग. मागीर ते 2, 3, 4 आसतले आनी तांकां सारके तेंगेले दोळे उगडटले जेजू कोण आनीक जेजूचे वरवीं जेजूचे बोगोयर, जेजूचे विणे, जेजूचे विणे संवसारांत कांय करपा येना मो, फकत जेजूचे वरवीं करपा जाता. म्हणटोच जेजू ना संवसारांत आमकां कांय ना. तूं तर जेजू गेले सारके मानामेंत मानना, 10 मानामेंत पड दिल्याय देवान दिल्याय ते जेजून दिले, कित्याक ते दिता आसतना जेजूय आहलो देवा बोले. तो ते 10 मानामेंत आनीक हे एक मानामेंत दिलो तो आपल्याची खबर परगटपाक आनीक त्याच उपरांत इकरा जालें न्ही, आतां 12वो मानामेंत दिलो तो तुमी तर मुगेले शिस्त जाले जाल्यार देवागे खबर आयकोन हे पवित्र पुस्तका वरवीं ना जाल्यार मुगेली खबर आयकोन जो लोक कोण पवित्र जाला तेंकां ह्यो खुणां तेंचे भायर वाचपा जायो. खुंयच्यो कोणाचे देंवसार आहाय ते देंवसार धाडायतलो, हात दोन दुयेंती बरो कोतलो आनीक सोरोप सेरपेंत हातीन दवरतलो आनीक वीख देखून पिल्यार ताका लागपा ना. ह्यो 4 खुणां जेजून आपल्या गेल्यो तुमी कोतलीं म्हणून थिंगा सारको भरवंसो दिलो आहा. आनी ह्यो तरी खुणां आमचे बारबो नाय. आमकां कळ्ळें आमगेली पवित्राय पळय आमी म्हणटाय वा आमी तुमकां दिसोता की तुमी पवित्र जालें, हें सारकें तुमी पवित्र जालो नाय. ह्यो खुणां तो तुमकां नाय, तुमी पवित्र जालो नाय. तर बारीक मोती चिंत्याय, तुमी पवित्र जाले म्हणून तर चिंताय जाल्यार तुमी तुमगेलें चिंतप हालसां आहा. कित्याक ह्यो तर 4 खुणां तो तुका नाय जाल्यार तूं पवित्र ना. सारकें सोंपें. ती तूं पवित्र आपूण कितें कोन्न आहा मग कोट्टो जाल्यार तुका ह्यो 4 खुणां आसूं जायो. तूं तर मोना चिंतिता आपूण पवित्र आहा, आपूण कोणाचें वायट कोन्ना, आपल्याक कांय वायट ना जाल्यार तुका स्वता तूं पवित्र आहा म्हणून ना. तूं बेब्या भाशेन बायत रावन तुका स्वता मोळो भितलें वयर बेब्या स्वता सकयल बायन सान येदोसो पळय रावंड पड ताका वयर दिश्टी पडटा मोळबाचो, तो म्हणटा संवसार येदो आहा आख्खोय, ताका संवसार तेदोच
मळप दिश्टी पडटा तो संवसार तेका. ते भाशेन तूं पवित्र आहा म्हणून तुका स्वता हो मुगे संवसार हांव पवित्र आहा आनीक हांव स्वर्गार वयतलो ना. तुका स्वर्गार वचों एक पयशा देखून चान्स नाय तूं. तुवें पळय जेजून केलां ह्यो 4 खुणा पळय जेजून सांगल्याय ह्यो खुणा तुका आसपा जायो. ह्यो तुवें वस्तू करपा जायो दुसऱ्या आदार कोन्न, दुसऱ्या बरेपण कोन्न तुवें जिवीतभर तुवें जियेपा जायें. ना जाल्यार तुका कांय स्वर्गा राज्या तुका चान्सूच ना जाल्यार. 7 वड 7 जॉन 1:7 ताचे वरवीं सगल्यांनी बावाट धरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. आमी काल 6 गेल्लें देवान धाडलेलो ना 5 गेल्लें उजवाड काळोखांत परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक जिखूंक जाल्लें ना. सो देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो ताचें नांव जुंवांव जॉन द बॅप्टिस्ट काल सांगिल्लें हिंगसा गेलो आमी. म्हणटोरी हो जॉन द बॅप्टिस्ट जेजू गेली वाट उगत करपाक, जेजू विशीं लोकांक थोडी म्हायती दिवपाक हो जेजूच्या थोड्या म्हयन्या पयलो देव ताका एसे ओजापांनी मिलाग्रींनी देव जॉन द बॅप्टिस्ट एका संवसारांत धाडटा. निमाणो प्रॉफेट जाणाय तुमी कोण तो मालाकी म्हणून मेळटा हितून ओल्ड टेस्टामेंटाचो लास्ट हेचो लास्ट प्रॉफेट कोण आहा तो ओल्ड टेस्टामेंटा मालाकी म्हणून आहा तो तेजे भितर आनीक हो प्रॉफेट म्हणून येयल्लो कित्याक तातूंत जेजू जालो ना म्हणटच एका पयले प्रॉफेट म्हणटाले कोणाक जॉन द बॅप्टिस्ट. आनीक हेजे मदें आनीक जॉन द बॅप्टिस्टाचे आनीक मालाकीच्या मदें एरावंड सुमार 450 वर्सां गॅप आसलोलें. देवान हेजे भितर एक प्रॉफेट धाडूं ना हेच्या मदें 450 वर्सां देखून इतुलें गॅप आसलें. म्हळ्यार चिंत्याय तुमी कितू वर्स गॅप आसलो तें. लोक आशेन रावतालो. आतां आमकां प्रॉफेट ना आमी सारकें प्रॉफेट नासलो मनीस जालें. आमकां देवान सांडलें अशें करून लोक चिंता आसतलो. आनीक तेका लागून आनीक चड वायट जालें आसतलें. कित्याक 600 तेणी आनी कायदे केल्ले कोण फॅरजी आनी ज्यूस आनीक लिडर्स म्हणटाय ते आनी 10 मादामेंत प्लस 600 तेका 10 मानूं जायनाय पूण आनी 600 केले तेणी म्हण चिंत्याय तुमी मनीस कितू वायटां गेलो तो. आनीक देवान इतू वर्सां गॅप घेयली कोण प्रॉफेट धाडूं ना संवसारां. लास्टा म्हाजी वचो हेका धाडलो थोडे म्हयने फुडें कोणाक जॉन द बॅप्टिस्ट कितू म्हयने फुडें 6 म्हयने हितू हें आहा तो मिस्तेर आहा. आंकवार मरी गोरबेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिजे ताई 3 म्हयने रावली. हो मिस्तेरी 3 म्हयने रावली ती डिलिव्हरी जावं पर्यंत कोणा गेली जॉन द बॅप्टिस्टा गेली. तेगेली कजन सायबीण माय गेली कजन एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनीक तिजे ताई 3 म्हयने रावली. म्हळ्यार ती ऑलरेडी 6 मंथ गोरबेस आसलोली आनी 3 म्हयन्यांनी म्हाजी हो जालो जॉन द बॅप्टिस्ट जालो. आनीक आनी 6 म्हयन्यांनी मागीर जेजू जालो. म्हणटच 6 म्हयने व्हडलो तो जेजू परस. कोण जॉन द बॅप्टिस्टागे काजन. जेजूगे काजन जालो तो आतां. कित्याक माय काजन जाल्यार तोय काजन जालो ना. तोरीत ओन्ली 6 म्हयने फुडें हे प्रॉफेता धाडलो कोणाक जॉन द बॅप्टिस्ट देवान. मागीर तेणें कितें केलें तें आयकाय. ताचे देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो ताचें नांव जुंवांव. ताचे वरवीं सगल्यांनी बावाट धरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हणून तो गोवाय कसो आयलो. आतां जॉन द बॅप्टिस्ट तेगेली माय आनीक पाय बरी इदादीचे चड एजीचे तांकां भुरगीं नासलोलें. मागीर देवान तांकां भुरगीं दिलें आनीक मागीर तीं सगळीं भिलीं. इतू जाणटी पिरायेर आमकां भुरगीं जाता म्हणटची लोक आमकां हांसतलो आनीक लोक आमचीं हेबाळां फकाणां मस्कोऱ्यो
कोत्तलो. हेका लागून तेणी एक प्लान काडलो की आमी आतां हो जॉन द बॅप्टिस्ट पळय आहा तेका आमी कोणा लोकांक आमी दाखोवची न्ही की तो आमगे जाल म्हणून. हो तेणी डिलिव्हरी पळय आहा ती लिपोवपाक येयलोली. कोणा गेली? जॉन द बॅप्टिस्टा गेली. कित्याक हितू जाणटे पिरायेर कोणागे भुरगीं जायना. जाण तुमी 30-40 लास्ट अशीं. तरी हेका तेणी लिपोवन ओगेपणान कोणाक कोण नासतना डिलिव्हरी करपा तेंगेलो प्लान आसलो. आनी 6 म्हयने जाले ती आतां भुरगीं जावपा आहा गोरबेस्त आहा कोण तेगेली माय एलिझाबेथ. आनी कोणा सांगनाय. कोणा खबर ना आतां आनी 3 म्हयने उरल्याय. ती भितरल्या भितर डिलिव्हरी कोन्न आनी मागीर कितें लोकां सांगतलीं आमी तेका पोशिला ओ आनी कोणागेलो सोयऱ्यांगेलो कितें सांगतलीं लास्टा मागीर जाल म्हणटच. तेका लागोन ती भायर सरनाहली खूंय वचनाहली कित्याक लोकांक कळत म्हणून की आमगे येयदादीचे भुरगीं जाता लोक हांसतलो आनी सगळें आमी फकाण जातलीं मगो गांवां. तेका लागोन ती ओगी बरी आहली सेक्रेट दवरलो तेणें सारको. तर मागीर कितें जाता सायबीण मांय येता. कोणागेर? एलिझाबेथीगेर. तेक आंज बडोवंक सांगोता. तुगेली काजन जी आंजोळ म्हणटाले तेका लोक भुरगीं नासलोलें. तेगेर आतां भुरगें जावपाचें आहा आनीक ती आतां 6व्या म्हयन्याची आहा. कोण सांगोता? आंज बडवो गाब्रियाल. सायबीण मांयक सांगोता. आनीक मागीर सायबीण मांय आपल्यागेली खबर आयकोन आपल्यागे जेजू रचोलो म्हणोन आनी ती खबर आयकोन सायबीण मांय तेंगे वयता. एलिझाबेथागे वयता. आंकवार मोरी गोरबेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. आनीक तिजे थंय 3 म्हयने रावली. आनीक असो देवागेलो चो प्लान चो केसो तो. आतां ती लिपयतलीं आनीक कोणा सांगनासतना डिलिव्हरी करतलीं म्हणून तेंगे मोतीं आसलोलें. पूण देवागेली येवजण चोय. देवान जेजूक सोमतो घेवन तेका भेट करपाक गेली कोण? सायबीण मांय. आनीक तेंगेलो पळय सेक्रेट प्लॅन आसलोलो तो आतां उगोच जालो. आनीक तेन सायबीण मांय तेक आतां ती जाणटी बायल. तेजी सेवा केली 3 म्हयने निमाणे 3 म्हयने. 6 आनीक 3 आनी डिलिव्हरी जावप पर्यंत आदार जायन सायबीण मांय मागीर येयली. 3 म्हयने रावली ती. डिलिव्हरी जावप पर्यंत आपल्यागे खाजना एलिझाबेथाक तेन आदार केलो. आनी मागीर हो जालो जॉन द बॅप्टिस्ट. देवान धाडलेलो एक मनीस हो तो दिश्टी पडलो. ताचें नांव जुआंव. ताचे वरवीं सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. देवान तेका एक विटनस म्हणटची गोवाय म्हळ्यार विटनस जालो. गोवाय उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक. उजवाड म्हळ्यार जेजू. जेजूचे विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. देवान तेका धाडलो. आनीक देवागेलो प्लान आसलो की एका प्रोफेताक म्हणटो जॉन द बॅप्टिस्ट एका लोकांक मातशें जाणकारी दिवपाक जेजू विशीं हो येयल्लो. म्हणटच आमी आतां कितें चिंतपा जाय हिंगा ताचे वरवीं सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर जेजूचे वरवीं ना ताचे वरवीं सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. आतां विटनस हो येयला विटनस संवसारां की जेजू येतलो तेचो सकयल बरयलो आहा तें म्हाजी चोया 8 या तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो. हेजे सारको कट्टो आमकां. तो म्हळ्यार कोण? जॉन द बॅप्टिस्ट आपुणूच उजवाड न्हय आसलो. पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. हिंगा कितें जाता? तो देवाचे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे जो सर्गीच्या बापाचो पूत देव एक जोण सांतीस त्रिदादीचो देव बाप आनीक देव पूत असो जेजू क्रिस्त आनीक देव पवित्र आत्मो जो जेजू मोन आमकां आतां म्हज्या भितर आहा तो आनीक तुमी पवित्र जाल्यार तुमच्या भितर येतलो पवित्र आत्मो. तर तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. आमी संवसारांत
आतां हांव देखून पडे हें कोत्ता, हांव उजवाड न्ही. आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड न्ही. जेजू उजवाड जेजू. आमी एक इन्स्ट्रुमेंट. आमचे उद्देशीं आमी जेजूचे भाशेन आमी वावुरताय. आमी जेजूचे भाशेन. पूण लायट ऑफ द वर्ल्ड कोण? जेजू. आमी जेजूगेली लायट पळय आहा, उजवाड पळय आहा, आमी जेजूगेलो उजवाड दुसऱ्यांक दितायत. जेजूचे भाशेन आमी दुसऱ्यांक उजवाड जाताय, जेजूचे भाशेन. जेजू परस व्हड उजवाड न्ही आमी. हें बरें बारीक चिंतयाय. आतां हांव पळय देवागेलें काम कोत्ता तें हांव मुगेले मजतीन ओर मुगेल्या बळान कोन्ना तें. हें सोगलें बळ, ही सगली मजत आनीक हीं सगलीं उतरां सगलीं कुरपा देवागेलीत. आमी एक इन्स्ट्रुमेंट, आमी गोवा हेंचोय. तो आपुणूच उजवाड न्हूय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. आमी जेजूचे विटनस. वी आर द डिसायपल्स. डिसायपल्स म्हळ्यार कितें? आमगेलो रोचणार देव जेजू आनीक पळय तेणें केलां तें आमी विटनस जाताय तेजे, आमी तेजी गोवाय जाताय चोय. हीं उतरां सोत खोरीं म्हणून हांव तुमकां गोवायकी दितां. कोणा आदारान? त्याच पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो मुगेले भितर आहा तो. हिंगा आमकां एक पयशा देखून आमकां केसलो एफर्ट म्हळ्यार कितें? केसले कोश्ट आनी केसले त्रास आमगे बोळान आमकां कोरपाक गरज ना. जोरी तर तूं पवित्र जालो, तुका तुगेल्या बोळान कांय कोरपाक पडना. तुवें फकत देवा सांगपा जाय, हांव रेडी आहा तुगेलें काम कोरपाक. देवा सांग म्हळ्यार देव कोण? सांतीच त्रिनादीचो देव. तेका सांग. नाजाल्यार बाप जेजू हेका सांग, जेजू सांग, नाजाल्यार सर्गीच्या बापाक सांग, ना पवित्र आत्म्याक सांग, कोणाकूय सांग. आपूण तुगेलें काम करपाक रेडी आहा. तिगो एकूच ये. म्हणटोच तूं तो रेडी जालो मागीर तूं पवित्र जातलो, तुका आनी मागीर पातक करून दिसपाना. आनी पातकांतूच तूं सगलें पातकांत तुवें बंद कोत्तलो, पातक कोता आनी कितें वायट कोता, कितें संवय आहाय त्यो सगल्यो बंद करून तूं देवागेलें काम मुजे भाशेन करपाक कोमेस कोत्तलो. ना जाल्यार कातोलीक म्हणटा तें कित्याक? मिठा मारपाक? जेजू संवसारांत कित्याक येयलो? फकत पाद्री करपाक येयलो? ओ माद्री करपाक येयलो? ओ मोठवाशी करपाक येयलो? ना. जेजू एक रोचणे पासोत येयलो, एक. फकत आपूण थोडे पाद्री कोत्तलो, एक इगोर्जीन 1, 2, 3 पाद्री धाडटलो? ना. जेजू आमचे जाण एकल्या पासोत येयलो आनीक आख्खे रोचणेक तो उजवाड जावपा खातीर येयलो, उजवाड. म्हणटोच आतां हो जेजूगेलो उजवाड आमच्या वयल्यान, आमच्या भितरल्यान तो आमी दुसऱ्यांक पावोवपा जायो. जो पळय लोक काळूक आहा, जो पळय लोक दुयेंसान आहा, जो पळय लोक कोश्टान आहा, जे लोकां पळय काम ना, हेंकां आमी जेजूगेलो उजवाड जावपा जायो. म्हणटोच तेंगेलीं कामां आमी करपा जायीं. जोण एका मनशान. तेका लागून जेजून सांगलां, वचाय आनी आख्ख्या संवसारा आपल्यागेले शीस कोरया, सोगल्यांक एकल्या देखून भाराय नासतना. एकल्या सांगिलां. थिंग पाद्री ओ माद्री ओ मोठवाशी म्हूण बरयलो आहा. मोठवाश्यांदो तुमी वसात, पाद्रींदो तुमी वसात, माद्रींदो तुमी वसात, सांतांदो तुमी वसात, मेलेले सांतांदो तुमी वसात, मेलेले सायबीण मागीर तूं वच, हें बरयलो आहा? ना. आमी वचपाचें, जिती मनशांनी एकल्यान वचपाचें. हें आमगेलें एक कातोलिकागेलें कार्य. तूं काजार जावं, आंकवार आसूं, वो भुरगीं जावं, ल्हान भुरगीं आसूं, हें एक कातोलिकागेलें काम. हें काम आमकां चूक ना. हें सगळ्यान करपाकूच जाय. आनी जो मनीस हें काम करना, तो सारको तुमकां सांगिलें कितको जियेता आनी कितको मरता आनी खूंय वयता तो. तूं चिंत नाका. तुका काम बरें आहा, तुका धंदो बरो आहा, तुगेलीं बायल भुरगीं बरीं आहाय, घर बरें आहा, मोटर बरी आहाय, गाडी बरी आहाय, सगलें बरें आहा. म्हणटोच हें म्हाका न्ही, हें पाद्रींक, माद्रींक आनीक हेरांक. हांव सारको फेलीज आहा संवसारांत.
हें काम एक मनशा गेलें कितें करपाक उजवाड जावपाक. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. खरो उजवाड म्हणल्यार सोबत हो चोय. खरो उजवाड म्हणल्यार सोबत म्हळ्यार कितें? बायबल, उतर, देवाचें उतर. स्टार्टिंगाक येयलें तें वान आहलोलें. सोबत, देवाचो सोबत तूं देंवून आयलोय संवसारांत म्हूण एक हें आहा गायन आहा मिसाचें कोंकणीन. म्हणटच वर्ड ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें? जेजू, देवाचें उतर म्हणटाय आमी. आनी तो उरोवपाक सावन देवा बोली आहा वर्ड, सोबत. आचाय वान पोतून आचाय इसरोलें जाल्यार तेका हेका लागून सांगो तुमकां हांव, हें पयलीं आख्खें बाय हार्ट बरें आयको जाय. आनीक तें म्हाजी तुमगेल्या मोतीं एक पाटी आयकल्यार तें एका नासल्यार तेका नासल्यार भायर वयता. तें 2-3 पाटी आयकिलें म्हूण तूं, तें मागीर तुज्या काळजांत उरता, बाय हार्ट आसता तें तुका. एक म्हणटाय भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार कितें? फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आयकोन आनीक पोत्तून काळजांतल्यान आयकोन येवपा जाय तें आमकां. हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. पयलें आमी उलोयताय तें आयकताय तें एक पाटी, तें आमगे कानांत मोतींत उत्ता. 2-3 पाटी आयकिलें, तें मागीर काळजां वयता. मागीर काळजां सावन तें तुका बेकार आहा तें दोणा, वो कसले गरजेक सांपड तें दोणा, कोणाचेर रोजार कोत्ता आसतना तें तुका उतर येवपा जाय, की देवान अशें म्हणलां, हांव सोबत आनीक सोबत जिवो आनीक सोबत देवाचो केन्नाच मरो ना. आनी हेच जेजूच्या नांवान हांव तुजेर शिराप घालतां. ही म्हाका थोडी जाल्या, ती एलर्जी ओर आस्मा आहा, तेजें इन्फेक्शन कितें पडे आहा, तेजेर सगळो शिराप घालता, मुडो आसा तूं मोर म्हणोन. जसो जेजून देवाचें उतर सोबत जेजून रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो आनी तें झाड मुळा सावन मेलें. एशें कोन्न शिराप घालें तें मागीर तुगेलो एलर्जी बी वोसोन तुका 2 मिनटां भितर तुगे थोडी बरी. तूं प्रिचिंगाक उबो पोत्तून. एशें कोन्न आमी दुयेंसाक शिराप घालपाचो जेजूच्या नांवान, तूं मुडो सावन मोर म्हणोन. हें आमगेलें कार्य, हें आमगेलें काम, हो आमगेलो एक मनशागेलो हेतू जावपाचो, आमगेलें विजन हें जावपा जायें. आमी विजन व्हडले मनीस जावपा आमी भुरग्यांक शिकयताय विजन. तूं हो जाव, तो जाव, हेज पाय जाव, तेजी माय जाव म्हूण तुमी शिकयताय भुरग्यांक. तीं व्हडलीं आहाय तेज्या परस तुंय शिकपा जायें. तेज्या परस तुंय बरें जोडपा जाय. आमी ग्रेस्त, आमकां चड पयशे आहाय तेज्या परस, म्हणटच तूं तेज्या परस व्हड जावपा जाय शिकोन. तूं बरो इंजिनियर, दोतोर जावपाचो, तो फकत एकावंटंट आहा. एशें कोन्न आमी लोकांक कंपिटिशन मारपाक आमी सारकीं नंबर 1. पूण आमगेलें मेन विजन आहा तें कितें? फकत आमी देवाक देवा जेजूचे भाशेन दुसऱ्यांक उजवाड जावपा, हें आमगेलें जिवीत. आमी ती आहा ते हाडटाय आमगेल्या घोरां जळयताय आनीक थिंगा आमगे घोरां बी खावपा जायन आमगेले सगल्यो पयलींचे पुर्वज मोरोन गेले, इफेर्ना गेले. तर आतां तुमी इफेर्न तुमगेले फामिलींतुले तुमगे पुर्वज इफेर्ना गेले ते आसूं. आतां आमच्यान कांय करपा जायना. आतां तुमगेली पिळगी आयज जिती आहा आनी हेजे मुखार येतोली तुमगे भुरग्यां वयल्यान, तेंकां तुमी साल्वार कोन्न तेंकां स्वर्गार व्हराय. हें आमगेलें कॅथोलिकांगेलें कार्य जाय दी. हें आमगेलें विजन जाय दी. खरो उजवाड म्हळ्यार सोबत, देवाचें उतर. संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशाक तोच उजवाड दिता. कोण उजवाड दिता? खरो उजवाड म्हळ्यार सोबत. संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक. आतां सांगलें तुमकां हें. सोमेस्त मनशां तोरी जेजू उजवाड दिता जाल्यार आतां कोणा वयल्यान दितलो? आतां आमचे वयल्यान दितलो. कितें कोन्न हें पवित्र पुस्तक देवागेलें आमी एशें कोन्न परगोटून तेजी समजिकाय दिवन जेजू कोण तो? खोरें जेजू गेलो हो बायबल हीं उतरां कितें कोन्न चोलताय आनी तूं कितें कोन्न दिसा दिसपोटी तुवें वेव्हारां घालपा जायी, तीं आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाचो हो आमगेलो कायदो. सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. सोमेस्त मनशांक.
तर सोमेस्त मनशांक उजवाड कोण दितलो? आमी एक एकल्यो फोन येता कोणागेलो फोन कोताय आमी कोणाक कोरया, एश कोन्न आमी सगळ्यांक उजवाड दिया. ती आमी कातोलीक म्हणटाय पूण तेंका हेजो उजवाड खबर ना पवित्र पुस्तकाचो. मिसा आयकताय सगळे आयकताय तुमकां सांगिल्लें. बावाट भरलो आहा पूण तो उजार करपाक कोणा. तो आमी पातकाच्या काळुखांत बावाटाचे आमी धामणे गायलो आहा आनी हेका लागोन आमगेलें कनेक्शन देवा बोलीचें सारकें कट जालो आहा. हें आमी पोत्तून कनेक्ट करपाकू आमी लोकांक शिकोवपा जायें. तुका मायन पायन पडे तुका कातोलीक केलोलो तेजो इफेत ओर तेजी समजिकाय ओर तें कितकोन उजार करपाचें तें आमी लोकांक एक उजवाड जेजूचे भाशेन उजवाड जायन जेजून पळय केलां तें आमी आतां आमी करपा जाय सगल्यांनी. जेजू फकत 10 डिसायपलां पासत मेलो ना. ते 10य पाद्री जाले, एकलो पोप जालो, पिटर जालो, 11 12 जाले तेंच्या पासत मेलो ना जेजू. जेजून सगळें हें दिलां काम, सगळें एकूच तें. वचात आनी संवसाराक आपल्याची खबर परगोवठात. जे परी पाद्री, माद्री, मोठवाशी पळय वावुरताय, तें जोण एकल्यान वावुरपा आमी. तुमकां सांगिल्लें. सारको बिजी आहा सुमना एक धाकलो 10 मिनटाचो पळय व्हिडियो कर म्हूण. आनीक तुगेले 10% देवा दी म्हणून. प्लस देवागेली खबर सांगोंकूच जाय 10% दिल्यार बरें आहा. तें सेपरेट. प्लस देवा जेजूची खबर परगटपाची सारकें इम्पोर्टंट. खूंय कामाचेर ओर खूंय वाटेर ओर गोच्च्या मोदें ओर तुका फोन येताय वॉट्सॅपाचेर फ्रेंडा मोदें. तुमकां आतां हितूले ओद्द भुरग्यां कडेन हाजरांनी हें आहाय फ्रेंड्स आहाय. कित्याचेर वॉट्सॅपाचेर आनीक वॉट्सॅपाचेर म्हणून उणें आहाय फेसबूक आनीक इन्स्टा आनीक हेजेर तेजेर ट्विटर आनी हेजेर ते कितू मनशांगेले फ्रेंड आहाय हाजरांनी. एक भुरग्यालो एकावंट आनी विचारया ते कोडे. तीं फ्रेंड आनीक वाडोवपाक सारकीं जीव दिताय वाडोवपाक. केसो कितें घाताय आनी युट्यूबाचेर केसो खबर घाताय आनी एश कोन्न भुरगीं पातकां पूण तीं मागीर भुरग्यापणी मोत्ताय तीं चोयाय पेपराचेर एडवर्टायज चोयाय. एज कितें मेळटा ती आतां लोकां? 30, 40, 50 हेजे येयलो आहा एज. तेका लागोन तुमकां सांगिल्लें मुगेलो व्हिडिओ सगळ्यांक धाडयाय. हेका आमी सगल्यांक सारकें 100% हांकां सेव कोन्न तेंकां लांब 120 वर्सांचें जिवीत आमी तेंकां लावपा जातात. कितें जाय न्हू? जेजूचे भाशेन उजवाड दिवन संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दितात. कितको दितो तो आमचे वरवीं दिता. आमी इन्स्ट्रुमेंट जेजूगेले आतां. संवसारा पळय तुमगे भुरगे येताय वा तुमगे पिडी घेतल्यो तेंकां तुयी तर आज उजवाड दिवपाक खोमेस केलो जाल्यार तीं तुगेली उजवाडाची दिवली मुखार दोतलीं आनी जेजू तेंकां आदार करतलो जिवीतभर. जोरी तर तीं जेजूक तर मेळोन आहाय पवित्र आहाय तेंचे भितर पवित्र आत्मा आहा. तीं पातक कोन्नाय सगळ्यांक बक्षिल्लें सगळ्यां तांय मोग भोंवताय जाल्यार तुगेल्यो पिळग्यांच्यो पिळग्यो तुगेल्यो सारक्यो मोगान चलोन जेजूचो उजवाड तीं दुसऱ्यांक दितलीं. चल हिंगा बंद करुया. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका फ्रांस्किना फेरांवाचे फामिलीक, जॅकलिनाचे फामिलीक, तेवदोमिराचे फामिलीक, कोलेताचे फामिलीक, जॉन्सीचे फामिलीक, सुकोराचे फामिलीक, जॅसीचे फामिलीक, हेनरीचे फामिलीक, मोरियाणाचे फामिलीक, क्रिसाचे फामिलीक, जिपोटाचे फामिलीक, जोकींचे फामिलीक आनीक यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बऱ्या गुणांनी भर. सगल्यांक तूं तुजो आदार दी. तुजी काकूट तांकां तूं सुबेज दाखय आनीक तांकां सगळ्यांक वायट सोडून सगळ्यां थंय मोगान भोंवपाक तूं तांकां तुजे कुरपेन आदार दी. आनीक तशींच तांकां सगल्यांक एक तांच्या घरांतल्या वांगड्यांक तशेंच तांकां कोवीड पिडेंतलीं पयस दवर आनीक तांची सगळीं चिंतना तूं शांती पावय. फुडें वचोन तांची सगळीं कामां करून दी आनीक तांच्या भुरग्यांक शिंकपाक आनीक तशेंच बऱ्या मार्क्सांनी पास जावपाक तांकां आदार दी तुजे कुरपेन.
तशींच तांचीं सगळीं दुयेंसां जोर, थोडी, भिंडां, कोलेस्ट्रॉल, डायबेटीक, डायलिसीस आनीक आर्टरीज ब्लॉक, हार्टाचें प्रॉब्लेम आनीक हाडांचे प्रॉब्लेम, फाटीचे प्रॉब्लेम आनीक जॉयंटाचे प्रॉब्लेम, आर्टरीज सगळें उगत्यो करून आनीक रॅमातीज आनीक हेर सगळीं फातरांचीं दुयेंसां सगळीं तांचीं सगळीं बरीं करून तांकां सगळ्या दुयेंसांतलीं मेकळीं कर आनीक तांकां एक दुयेंसाचे विणें एक दुयेंस नासलोलें एक बरें सुखी लांब जिवीत तांकां फावो कर आनीक तांच्यो चुकी तूं तांकां दाखोवन दी. त्यो तांच्यो चुकी जाण एकल्याच्यो चुकी तीं वळखून तें सगल्यांक भोगसून तीं पातकां सगळीं सोडून तांकां पवित्र जाता तसो तांकां तूं एक आदार जाव. ही सगळीं मागणी हांव करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.